न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनाक येवकार दिता। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात ज्यो गोंयांत ज्यो घडणुक्यो घडटात ताचो आमी नियाळ दिता। आयतार आशिल्लें आयज पुराय गोंयांत ग्रामसभा चडूच जाला आनी तो बरी तापला। सो आतां आमी पळोवया की आयच्या आयतारचेर ग्रामसभेक आयज कसले नियाळ घेतले, कसले थाराव घेतले हेजेर आमी आतां चर्चा करया। तशें आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची न्यूज। सर, गोंयांतल्यो गुन्यांवकारी घडणुको म्हणटा त्यो कश्योच उण्यो जावपाचें नांव घेयनात। काणकोणा काबदिराम दर्यावेळेचेर घोवान बायलेक जिवेशी मारपाची घडणूक ताजी आसतनाच मारना शिवोले असोच एक प्रकार घडला। मारना शिवोले एका विलान एके बायलेची मेल्ले अवस्थेंतली कूड सापडली। हो खून की आत्महत्या हे कळपाक मार्ग ना। पुलीस सद्याक घडणूक थळार आसात आनी डॉग स्क्वॉड आसा, DYSP थंय स्वता गेला। हे घडणुकेची जी चवकशी आहा ती सुरू जाल्ली आसा, पंचनामो केल्लो आसा, फुडलो तपास चालू आसा। सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनात। थँक्यू सर। गुन्यांव आहा ते गोंयांत वाडत आसा। कसलो गुन्यांव असो, हत्या आसूं नाल्यार अपघात आसूं, ते आतां जायत आसा। हेजो जो सविस्तर आहा ती बातमी तुमकां 7 PM लायव्ह पळोवपाक मेळटली। तशें आतां आमी समिता कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। समिता, फाटल्या कांय दिसा सावन आले तशेंच लसणीचे दर आसा ते 300 पाविल्ले आसात। हेच बरोबर वालपापडी, भेंडे तशेंच मिरसांग आनी पालेभाजीचे दर जे आसा ते वाडिल्ले आसा। आल्याचे दर 150 ते 200 जाल्यार लसूण जी आसा ती 400 रुपया किल ह्या दरान विकतात। आनी ह्यो भाज्यो ज्यो आसा त्यो बेळगांवच्यान गोंया हाडिल्ल्यान सर्वसामान्य गोंयकारांक फटको बसला। आनी फेब्रुवारीच्या एंड मेरेन हे रेट जे आसा ते स्थिर जातले अशी आस्त आसा, अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा। म्हारगाय अशी 300 पावत आसा। तशी ही बी न्यूज तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिन पळोवपाक मेळटलीच। तशें आतां आमी फुडली म्हायती लागून उतेजा कडल्यान जाणूया आयच्या दिसाचो नियाळ। उतेजा, आयज आयतार आनी आयज कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा जाली आनी ह्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशया वयल्यान बोवाळ जालो। पयलो विशय म्हटल्यार तेंची जी मसणभूंय आहा, ते मसणभूंयच्या विशया वयल्यान बरें गाजली। जी हिंदू, मुस्लीम आनी ख्रिश्चन लोकां खातीर जी मसणभूंये खातीर जमीन दिल्ली तेजें डिमार्केशन जावंक ना आनी तेजें डिमार्केशन करचें म्हणून थळाव्या लोकांनी ह्या ग्रामसभेत मांडलें आनी पंचायतीनूय तसोच थाराव घेतलो। तशेंच आनी एक विशया वयल्यान चर्चा जाली की फाटल्या कांय दिसा सावन जे कुर्टी खांडेपार वाठारांत जे अंगणवाडी आसा, बालवाडी, तांकां पंचायती तर्फे पंचायत आर्थीक मदत करताली। ती पंचायतीन कांय कारणाक लागून बंद केल्लेली। ताका लागून ज्यो बाई आसल्यो त्यो कुर्टी खांडेपार वाठारांतल्यो सगळ्यो बाईंनी आयज थंय ग्रामसभेत वचून बोवाळ घातलो आनी तांकां सांगलें की आमची जी आर्थीक मदत करता ती सुरू करा म्हणून तांच्यांनी मागणी केली। तसो हे विशयीचो जो थाराव आसा तोय पंचायतीन घेतलेलो आसा। आयची दुसरी बातमी म्हणल्यार काल राती पैंगीण वाठारांत एक बिबटो बायन पडलेलो। त्या बिबट्याक राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवनदान दिलें। तो भक्ष्याच्या सोदात आयिल्लो तेन्ना अचकीत तो बायन पडलो आनी सकाळीं जेन्ना थळाव्या लोकांनी पळयलो तेन्ना राना खात्याक कळीत करून राना खात्यान हो बिबटो त्या बिबट्याक जीवनदान दिवन ताका बोंडला अभयारण्यात धाडला। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती सकाळीं कोकेरो जंक्शना कडेन सेल्फ एक्सिडंट जालो। तर डिवायडराक ते कार चलोवपी आसलो तेजो कारयेवयलें नियंत्रण गेलें आनी ताणें डिवायडराक नेटान धपको दिलो आनी हो अपघात जालो। आनी ह्या अपघातान जो कार चलोवपी आसा ताका जखम जाल्या देखून ताका हॉस्पिटलान दाखल केला। आनी चवथी जी बातमी आसा ती कॅन्सर दुयेंतां खातीर खूश खबर आसा। आतां 16 म्हयन्या भितर जे
कॅन्सराचे हॉस्पिटल ते गोंयांत जातले आनी अशी म्हायती आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्ली आसा. कॅन्सर आयज संवसारीक कॅन्सर दीस आसा त्या निमतान ही म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ली आसा. ह्यो तुमकां ज्यो चारूय बातम्यो आसा त्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू उत्तेजा. खरी ती एक बरी गजाल आसा. कॅन्सर हॉस्पिटल आतां ते जावपाचें ती 16 म्हयन्यांनी हेजें काम पुराय जातलें. ही खरीच एक बरी गजाल आसा. आतां आमी एंकरा कडेन या गौरीशा कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. गौरीश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यांक अशें आवाहन केलां की राजकीय जे विश्लेशक आसात तांचेर बेश्टेच विश्वास दवरूं नाका. जरी तुमकां दिसता आसात की तांच्या विश्लेशणा वयल्यान की सत्ता आमचीच स्थापन जातली, आमचे भाजपाचेच वारे सद्या इंडियेन पसरयल्ले आसा, ताका लागून निश्चितूच जैत मेळटले, हाचेर बेश्टो अंधविश्वास दवरूं नाका अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यांक आवाहन केलां. तेणी अशी सुद्दां याद करून दिली की 2004ची वेंचणूक याद करून पळया, तेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नेतृत्वा खाला शायनींग इंडिया शायनींग बरीच गाजिल्ली आनी निश्चितूच भाजपाक जैत मेळटलें अशें वारें सगळे कडेन पसरिल्लें. पूण जालें अशें की काँग्रेसीक भाजपा पेक्षा चड मतां मेळ्ळी आनी काँग्रेस निवडून येयली आनी ताच्या उपरांत काँग्रेसीन सलग 10 वर्सां राज्य केलें. ताका लागून असो बेश्टो अंधविश्वास तुमी दवरूं नाका राजकीय विश्लेशकांचेर. त्याच बरोबर इंडिया आघाडी जी आसा ती सगळे जे पक्ष एकठांय येवन भाजपाक उडोवपाचो यत्न करता, ताका लागून खंय तरी आमकां ठाम रावपाक जाय. ताका लागून ठाम रावात. एके सायडीन आतां ममता बॅनर्जीन तृणमूल काँग्रेस जो आहा तेणी आपलो पक्षाचो जो तेंको दिल्लेलो इंडिया आघाडीक तो सुद्दां तिणें फाटीं काडिल्लो आसा. तर तिचें अशें आसा की ती म्हणटा की आपणें जे मुस्लीम वोट तयार केलेले आसा, जे म्हणजे मुस्लीम लोकांक तेंच्या राज्यान वेगवेगळे येवजण्यो दिल्यात, म्हटल्यार जे इमाम आसात तांकां भत्तो दिवप किंवा भुरग्यांक स्कॉलरशिपां दिवप, त्याच बरोबर जे मद्रासा आसात तांकां अनुदानां दिल्या वेगवेगळी. आनी अशें आपणे प्रयत्न करून जे कितें आपणें वोट बँक तयार केला ती तांच्या काँग्रेसीच्या हातांत वचची न्हू म्हणून ती तेंको दिवपाक पळयना इंडिया आघाडीक. सो हाचो सगळो परिणाम भाजपाचेर जावचो न्हू हाचे खातीर जे राजकीय विश्लेशक जी कितें मतां सांगता आमीच जिखून येतले हाचेर विश्वास दवरूं नाका अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आपल्या कॅबिनेट मंत्र्यांक आवाहन केलां. थँक्यू गौरीश. गौरीशान एक बरीच बातमी जी सांगलेली आसा ती खरीच लक्षात घेवपाची. तर आतां आमी दिप्ते कडेन या. दिप्ते कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. दिप्ती. सांग्यार खैरी खाटो बस स्टॉप जो आसा ताची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा. हो बस स्टॉप जो आसा तो सारको पायक देवाच्या दरवट्याच्या सामकार आसा आनी खूब वर्सां जालीं ताजी दुरुस्ती केल्ली ना. पत्रे कळमेल्यात, म्हणजे केन्नाय कसली वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा. सो जे भावीक येता ते लेगीत आपलो जीव मुठीत घेवन थंय उबे रावतात. तर थळाव्यांनी मागणी केल्ली आसा की हो जो बस स्टॉप आसा तो बेगोबेग दुरुस्त करचो. तुमकां हो रिपोर्ट गोमंतक टुडे 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. थँक्यू दिप्ती. आतां आमकां पुराय दिसाचो आतां नियाळ घेतलेलोच आसा. ताका लागून ह्या सगळ्या तुमकां नियाळ ह्या म्हायती लागून फेसबूक, इंस्टा या वॉट्सॅप आहा ते सबस्क्रायब करा, तशेंच फॉलोय करा. कॅमेरामॅन ऐश्वर्या खुर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.